नमस्कार पळय प्रुडंट खबरो। गोंय सरकारान बरी लिकर पॉलिसी करून सुप्रीम कोर्टाक दिवची। सरकारान रिव्ह्यू पिटिशन घालूंकूच जाय। खंयच्या कायद्या खाला निकाल दिलो, जाणकारांक कुवाडे। वास्को स्कुलाक अल्पवयीन चलये बलात्काराची केस बंद करूंक चलयेच्या बापायची हरकत। सीबीआय कडच्यान घेतले केस पेपर्स। कोणाक साल्वार करतात आबाचो प्रश्न। उसगांव धावशेरे फाटल्या मे म्हयन्यांत रिनोव्हेट करपाक घेतिल्लें स्कूल अजून तडीक लागना। स्कुलाचे 200 भुरग्यांचो पालकांक घेवन सामुहीक बहिष्कार। तामिळनाडूक 2 महिने भितर 3 मुख्यमंत्री। शशिकला बंदखणीत, मात मुख्यमंत्र्याच्या खुर्चेर निमणे तिसोच मनीस। पलानीस्वामीचो सोपूतविधी, पनीर सेल्वमाचे बंड थंड। मतांक पयशांच्या वादग्रस्त वक्तव्याचेर रक्षा मंत्री पर्रीकाराक वेंचणूक आयोगान दिलें। प्रचार करतना सांबाळून उलय, तुवें वेंचणूक आचारसंहिता मोडल्या, पर्रीकाराक शिटकावणी। आणि राज्यस्तरीय सिद्धार्थ गोवा ओपन टेनिस सर्तीत 100 वयर वांटेकार। पयल्याच खेप दवरल्या बायलांची डबल सर्त। गोंय सरकारान एक बरी लिकर पॉलिसी तयार करून सुप्रीम कोर्टाक दिवची म्हणून जाणकारांचे मत। लिकर ट्रेडर्स घालतलेच, मात राज्य सरकारानय रिव्ह्यू पिटिशन घालचें म्हूण सुप्रीम कोर्टाच्या हायवे बार बंदीचेर प्रुडंटाचे डिबेटीत सगळ्यांचोच सूर। हायवे कुशीची 500 मीटर मेरेनची बार्रां बंद करपाचो निकाल सुप्रीम कोर्टान खंयच्या कायद्याच्या आदाराचेर दिला काय म्हूण आदेशाची कीस काडटल्यांक प्रस्न। सो डेफिनेटली पॅनीक म्हणटा तें जातलेंच। आय वूड नॉट गो इनटू दॅट की वो जजमेंट सारको आसा काय ना, बट आमचे जे एसोसिएशन मेंबर्स आसा, गोंयकार आसा, गोंयकाराची लायव्हलीहूड हांगा वता आनी एक खूब गरीब लोक हातून इनवॉल्ड आसा। अ व्हेरी फ्यू एस्टेब्लिश्ड पार्टीज आर देर, तांकां व्हडलोसो कांयच फरक पडचो ना, बट चडश्यो विलेजीस इफेक्ट जाता आनी वी आर गोइंग टू फायट फॉर द लायव्हलीहूड्स ऑफ आवर मेंबर्स एंड ऑल्सो जे आमचे गोंयचे नागरीक आसा। Judicial overreach over the rights of legislature. Now Supreme Court is trying, it appears that Supreme Court is trying to legislate in the matter. Supreme Court खंयची कायद्याच्या आधारान हें दिला तातूंत भितर म्हाका एकूय कायदो दिश्टी पडना। Why 500 meters? Why not 1500? Why not 2000 meters? No, I am saying judiciary, even if it gives reasons, this is outside the purview of judiciary. जाल्यार 15,000 बालां आसा, लिगल दर किंवा इलिगल दर, जाल्यार 100 लोकांक एक बारो पडटा। 20 जाल्यार 30 लोकां खातीर आमी एक बार चलोवपाचें काय? तुमचं आर्ग्युमेंट कितें की बार्रां भितर सुद्दां सोरो विकतात, सो देर इज अ सेल। My argument is that roads roads should be safer. Into restaurants. Roads should be safer. Roads should be safer. Had regulation been proper, today we wouldn't have been sitting on this judgment. To some extent, I think the bars and association is also responsible. They should have some self-regulation. How media has a self-regulating body, they should have a self-regulation where we will not sell to person who appears to be drunk. The whole issue is on drunken driving. So attack drunken driving and not the drinking establishments. It is the state government should file the petition according to me, because Supreme Court judgment is an encroachment in the domain of the state government. It is an encroachment in the domain of the executive. I'm not talking on evil. You are saying state government should challenge the right of the Supreme Court to give this judgment. Yes, because and आम्ही अशें challenge जर करनात, not going into the merits of the judgment. No, merits also you go. Merits they have to challenge. 7,000 bars which are going to be closed, then obviously it is duty of the state to go and challenge it. It is not that you are advocating alcoholism. It is that you are trying to protect the trade. दोतोरान सांगले की अनेक कुटुंबां सोऱ्याक लागून बरबाद जाल्या। हाचेर सरकारचे काय कर्तव्य ना, ताका एन्फोर्समेंट हो जो भाग आसा न्ही तो चड बऱ्या तरेन जावपा जाय। जशें दोतोरान सांगले की आतां सबंद गोंयांक 18 अल्कोमीटर आसा फक्त। फाल्यां एक्सिडेंट जेन्ना जाता ताची जीएमसीन ताका व्हरतात, तांचे कडेन आसा अल्कोमीटर। एक बरी लिकर पॉलिसी हाडून ही सुप्रीम कोर्टाक दिवची आनी जाता तितकी ट्रेड वाचोवपाचो प्रयत्न करचो। प्रोबेबली इवन सुप्रीम कोर्टाचो जो जजमेंट आसा तातूंत सुद्दां
ती सगळी कन्सिडर करून एक बरी गोवा कॅन बी द फर्स्ट स्टेट वेर वी कॅन गिव्ह अ गुड पॉलिसी. वास्को सड्यार स्कुलांक अल्पवयीन चलये बलात्काराची केस बंद करूंक पीडित चलयेच्या बापायन हरकत घेतल्या. आरोपी हाताक लागना म्हूण CBI केस बंद करूंक सोदता. ब्रेस्तारा वास्को JMFC कोर्टांत सुनावणी जाली. चलयेच्या बापायन कोर्टा कडल्यान 4 सप्तकांचो प्राझ मागला. CBIन ताका केस पेपर्स दिले. फुडली सुनावणी 30 मार्चाक. The court was pleased to help me, and the CBI has given me all the papers in the court itself. And accordingly, I prayed before the Honorable Court that I should be given a 4 weeks time to give my final say. And the judiciary, I trust in the judiciary because of that all the documents I have got, and I am very confident that on 30th March. Today the case is on 30th March morning. I will file a good reply to CBI, and the judge has promised me, the honorable judge has promised me that I will give direction to the investigating officer to do the next thing. काँग्रेस सरकाराक दोश दिता. गोंयांत बायलो सेफ नात. हाका सरकार जबाबदार म्हूण काँग्रेस उलयल्या. CBI केस बंद करपाक सोदता म्हूण काँग्रेसीन निशेध केलो. गोंयांत अश्यो आतां फाटल्या 5 वर्सांत कितल्योश्योच प्रकरणां जालीं, स्पेशली इन एज्युकेशन सेक्टरान. सरकारा कडल्यान आनी जे आमचे होम डिपार्टमेंट आसूं जावं वुमन्स कमिशन आसूं, तेज्या कडल्यान ह्या बायलांक जावं ह्यो अशे जे विक्टिम्स आसा तांकां कांयच सपोर्ट मेळना. आनी अशें जाल्ल्या कारणान बायलो जावं ही ल्हान ल्हान भुरगीं आसा जावं तेंची फॅमिली आसा ती सफर जाता. सो हांव इतलेंच म्हणूंक सोदता की गोंयांत तशें पळोवंक गेल्यार बायल सेफ ना. सगळीं जाणां बायलाच्या हक्का खातीर रिजर्वेशना खातीर फुडें येता, पूण अशें जेन्ना गोश्टी जाता तेन्ना 2 दीस बोवाळ घालप, खंय तरी कॅन्डल मार्च करप आनी मागीर सगळे जाणां आपल्या आपल्या कामाक वचप, हें आज प्रत्येक कडेन चल्लेलें आसा. ही केस जाल्ली आसा. अश्यो केसीस कितल्योश्योच ज्यो बंद करून उडोवप, म्हणजे वास्कोची जी इतली आतां सामकी स्ट्रॉंग केस आसलेली ते एविडन्स डिस्ट्रॉय करप. एविडन्स इतले आसा आनी तो मेळप ना म्हटल्यार कितें मागीर तें आतां चलयेचें तर तुमी पळयशा तेजें लायफ टायम तेका बाबडे तें सफर जाल्लें आसा थंय. पूण आमी मागता तेंच न्ही की ते डिपार्टमेंट आसा जावं वुमन्स कमिशन आसा जावं होम डिपार्टमेंट, तेणी हाजेर स्ट्रिक्ट एक्शन ही जावकूच जाय. जो विक्टीम आसा जावं विक्टिमाक न्याय हो मेळपाकूच जाय. एक्यूज आसा त्या भितर वचूं नाल्यार ह्यो केसीस अश्यो वाडत वतल्यो. आपाचो CM कॅन्डिडेट एल्विस गोम्स म्हणटा कोणाक तरी साल्वार करपा खातीर CBI ही केस बंद करपाक सोदता. सांगता आसतना वास्कोची केस टुडे दे आर सिकींग क्लँडरस्टायन क्लोजर्स. मेनी ऑफ द केसीस क्लँडरस्टायनली सरप्टिशियसली ते क्लोजराक घालता. कोणाक खबर सुद्दां आसना वेदर दीस केस ऑर दॅट केस ऑर करप्शन केसीस खुबश्यो अश्यो क्लोजराक वता केसीस. अँड आय थिंक दीस इज व्हेरी अनफॉर्च्युनेट दॅट द फादर इज फायटींग दीस केस to protect the interests of not only that child but children in future. And I think somewhere something has gone wrong. Somebody is being protected. This has been the stand earlier also, even before Aam Aadmi Party has come really on the stage. Somebody has been protected and is still sought to be protected, and that is the reason they are going for this closure. 2013च्या जानेरात 7 वर्साच्या अल्पवयीन चलयेचेर सड्यावयल्या स्कुलात स्कूल चलतना बलात्कार जाला म्हूण कागाळ जाल्ली. गोंयभर तशेंच राष्ट्रीय मळार ही केस गाजली. पुलिसांक आरोपीक धरूंक जमना जाल्ल्यान सगळ्या कडच्यान प्रेशर पडटकच गोंय सरकारान ती केस CBIक दिल्ली. 4 वर्सां उपरांत CBI आतां आरोपी हाताक लागना म्हूण सांगून ती केस बंद करपाक सोदता. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर दिशांत परब आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस. उसगांव धावशेऱ्या फाटल्या मे म्हयन्यांत रिनोवेट करपाक घेतिल्लें स्कूल अजून तडीक लागना म्हूण स्कुलाचे 200 भुरग्यांनी क्लासीचेर सकाळ सावन सामुहीक बहिश्कार घालो. स्कूल 3 म्हयन्यांत रिनोवेट करून दिता म्हूण सांगून आतां 9 म्हयने जायत आयले. इलेक्शनाच्या वेळार बूथ आशिल्ल्यान 20 कामगार घालून काम नेटान जालें. आतां परत फक्त 2 कामगार दिश्टी पडटात. बहिश्कार घाल्ल्या भुरग्यां बरोबर पालकय जमल्यात. कित्याक
आमकां प्रॅक्टिकल्स एक जावना सायन्स प्रॅक्टिकल दुसऱ्यांच्या स्कुलान वचून आमकां करचें पडटा ते सारकें जायना ते सारकें कांयच आमचें कितेंच सारकें ना प्रॅक्टिकल ना खंयचोच प्रॅक्टिकल ना हेल्थ कॅर आमकां बॅड मेकिंग करचें पडटा ते प्लेसूच ना बॅड दवरपा मागीर कशें आमी बॅड मेकिंग बी करतली मागीर बोर्डाक आमकां त्रास जातलो न्ही ती आमकां हांगाच जाय म्हटल्यार हांगाच जाय आमी खूब त्रास थंय आमी खूब त्रास घेतले जाय आतां आमकां हांगाच जाय म्हटल्यार हांगाच जाय आनी वॉमिटिंग सुद्दां जाता वॉमिटिंग जाता हेडेक जाता आनी आमी इतके प्रोजेक्ट केल्ले ते सगळे प्रोजेक्टाचे वाट लायला पयलीं कितलो टायम दिलो 3 म्हयने म्हणून सांगलेले तशें सांगलेलें आनी पयले कितके म्हयने जाले आतां एकूच मंथ उरला मागीर आमची बोर्ड एग्जाम आसा स्कूल जेन्ना मोडलें तेन्ना आमकां टेम्पररी 3 म्हयने दुसरे कडेन सोय करता म्हणून आमकां लेटरूय दिल्लें आनी आमी तेन्ना संमती दिल्ली कित्याक भुरग्यांक 3 म्हयने लुकसाण जातलें करूं ना म्हणून आनी आतां क्लासी रेडी जाल्ले आसा प्लस प्रायमरी हांगा चलता सकाळची पयलीं प्रायमरी सांजची आसताली आनी स्कूल सकाळचें आसतालें आनी क्लासी रेडी जाला म्हणून आमी आतां ही स्टेप घेतलेली आसा आनी आतां ते टिचरी थंय आसा खंय टेम्पररी जे केळींनी हे केल्ली सोय केल्ली थंय आनी टिचरी म्हणटा आमकां डिपार्टमेंटान ऑर्डर दिवन हांगा येवपाक घेवन येतले म्हणून आमी सांगलेलें टिचरींकाय सांगला हेडमास्टराकय सांगला हेडमास्टर आतां फोन स्विच ऑफ करून बसला आमी वर्गार बहिष्कार घालतलेच कित्याक भुरगीं थंय वचपाक रेडी ना भुरग्यांक थंय घुसमट जाता आनी एका बेंचार 5-5 भुरगीं बसतात तांकां सारकें बरोवपाक कळना बोर्डा वयले दिसना भुरग्यांक दोळ्यांक त्रास जाता हेडमास्टर घेवन मेळिल्ली कितें जावन म्हटल्यार आमी ब्रेस्तार दिवस हिंगा भुरग्यांक हाडटा म्हणून आमी सगळे त्या नमते हिंगा सगळे पेरंट आनी भुरगे सगळे हिंगा घेवन येयले अजुनूय कोण टिचर ना आनी हेडमास्टर बी कोण ना अजून पर्यंत आतां भुरगे बीन भायर जर समज गेले जाल्यार कितें मागीर पेरंटान हाडले म्हणटले आनी भुरग्यांक पेरंटच म्हणटली तुमी घेवन येयले आनी आमच्या भुरग्यांक आतां कितें करचें अशें म्हणून अजुनूय कोण हे करना आतां ते कितें डिपार्टमेंटान कितें ते सांगता ते आमी अजून पर्यंत हिंगाच बसून आसा अजुनूय कोण टिचर येवना काय ना आमकां सगळे डिस्टर्ब जाता क्लासीनी सगळे हांगा कथक क्लासीक जागो ना म्युजीक क्लासीक जागो ना मागीर तबला क्लासीक जागो ना सगळे डिस्टर्ब जाता क्लास हायवे रोड कसो जावन गेला सगळ्यांक आनी एका बेंचार 4 जाणां बसता कराटे क्लासीक आमकां जागो ना आमी सगळे धुच्ची गुच्ची करून कराटे बी करता आमकां जागो पावना मागीर फूल क्लासीक डिस्टर्ब जाता म्हळ्यार बरोवंक जायना एक सुद्दां प्रॅक्टिकल जावना सायन्स ना कंप्युटर ना खंयचे एक सुद्दां प्रॅक्टिकल जावना टॉयलेटीची वास येता हय मग वास येता तेव्हा ते जालें ते सगळें जालें आतां तुमकां डिपार्टमेंटान कितें सांगना बट सराक फोन केला हांवें जाल्यार बट सराक लागना म्हणजे हें जायना पालकांनी सोमारा मेरेन प्रास दिला मात पालक भुरग्यांक त्याच बिल्डिंगेंत व्हरतले तात्पुरत्या फ्लॅटात न्ही म्हूण तांणी स्पश्ट केलां घेतला की अजून आता घेतला ते फायनल आमी जे भुरगे आसा ते थंयच हाडटले हांगा खूब त्रास जाल्ले आसा आनी ते त्रास आमचे सहन करपाक जायना कशेंच जायना आनी कितले दीस तुमी आतां भुरग्यांक आमी भुरगे आतां सोमार पर्यंत आमी हे पळयतले तुमचे कितें करता कितें कात ना फाल्यां आयच्यान आमी थंयच भुरग्यांक हाडटले हाचे कितें तरी निर्णय घेवंक जाय न्ही आतां म्हाका सांग 3 म्हयने दिल्ले न्ही 3 म्हयन्याचो एक म्हयनो एक्स्ट्रा आसता एक्स्ट्राचे आतां कितले 9 म्हयने जाले अजून पर्यंत कांयच घेवंक ना न्ही एक्शन कितें म्हणटा तें घेवपाक जाय न्ही आतां आमचो रिजल्ट सुद्दां आसा पयलीं पासून 100% हाडटाले आनी आतां हे जर अशें करीत जाल्यार कशें कितें जातलें प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू मतांक पयशाच्या वादग्रस्त वक्तव्याचेर रक्षा मंत्री पर्रीकाराक निमणे वेंचणूक आयोगान बरेंच दिलें प्रचार करतना सांबाळून उलय सांताक्रूज केल्ल्या वक्तव्यान तुवें वेंचणूक आचारसंहिता मोडल्या म्हूण वेंचणूक आयोगान पर्रीकाराक शिटकावणी दिली आपल्या वक्तव्याचो विपर्यास केला म्हूण पर्रीकार आर्ग्युमेंट घालतालो अजाप म्हणल्यार असल्याच तरेच्या वक्तव्याचेर वेंचणूक आयोगान अरविंद केजरीवालाचेर FIR घालपाचो आदेश दिल्लो हिशोब करा 1,500 महिन्याक दिता आमी आनी 5 वर्सां 1,500चे 90,000 जाता आनी वयल्यान ते वाडटले म्हणजे 1,00,000 1,15,00,000 रुपया फुडल्या 5 वर्सांनी तुमकां मेळटलो आयज कोणाचे 2,000 रुपया घेवन ताका मत मारप ठीक आसा कोणे रॅली काडली थंय 500 रुपया घेवन कोण भोवलो जाल्यार काय हरकत ना पण मत मात कमळाचेर हे लक्षात घाला चिमला इंदिरानगरात प्रचाराक गेल्ले कडेन पर्रीकार हे उलयल्लो पैसे कोणाय कडच्यान घेयात मात मत बीजेपीक मारात म्हणून रक्षा मंत्री पर्रीकार चिमला इंदिरानगरात उलयल्लो वेंचणूक आयोगान नोटीस काढली ताचे हे वक्तव्याचो खंय कंप्लेन करतल्यांनी विपर्यास केला ताची कोंकणी खंय तांकां सारकी समजल्ली ना ट्रान्सलेशन खंय चुकीचें केला असले आर्ग्युमेंट पर्रीकारान वेंचणूक आयोगाक ताणें दिल्ल्या जापेत घाल्ले तरीकूय आयोगान पर्रीकाराक दोशी धरलो ह्यान फुडें प्रचाराक उलयतना सांबाळून उलय म्हूण पर्रीकाराक शिटकावणी दिल्या रक्षा मंत्री पर्रीकारान आयोगाचे नोटिशीत कुता काढली बयान पढ़ाए सुनाए आई हैव पुट अप अ क्वेश्चन मार्क विल यू वोट by
taking 2000 rupees. That is my question mark. Kokani mein one word, marap. Marap is a question mark and mara is a do. I have put up a question, will you vote for money? Sir, have you replied the same? 1 minute, I have replied. But if you listen to the CD very carefully and ask some person like Prakash Kamath or someone who is reporter here, who knows Kokani, he will tell you I have raised a question mark indicating that you should not vote for money. One minute. By changing one word, you don't change the meaning of the. तो इलेक्शन कमीशन ने आपकी बात को समझा नहीं, ऐसा कह रहे हैं आप? मैंने वो लिखा है ना। सर कहीं ना कहीं मैं उनको कहा है कि आपने मुझे जो कागज़ दिया है उसके ऊपर ऑथेंटिकेशन भी नहीं है और 1 तारीख को ये करते हैं, पहले वेबसाइट पे डालते हैं और बाद में रात को 9:15 बजे इधर इलेक्शन मीटिंग, वो भी मैं फोन करने के बाद मुझे डिलिव्हरी. आपल्या वक्तव्याची सीडी आपल्या मुखार पळोवची म्हूण मागतालो. त्याचबरोबर चौकशी करताना ती सीडी ट्रान्सलेट करपी 3 सदस्यीय समितीच्या वांगड्याक आणि कोंकणी भाषेचो जाणकारोय आपोवचो म्हूण पर्रीकाराचे डिफेन्स. ताचेर आयोगान परत एक फावट त्या सीडीचे ट्रान्सलेशन करपाक लायिल्ले. थंय पर्रीकार दोशी दिसलो आणि आयोगान निमणे फायनल आदेश दिलो. और अब चुनाव का टाइम है, पैसे लेके भी आएंगे ये लोग. आते कि नहीं आते? पैसे बांटने आएंगे. बीजेपी वाले भी आएंगे पैसे बांटने, कांग्रेस वाले भी आएंगे पैसे बांटने. मना मत करना, ले लेना दोनों से. और नए वाले नोट लेना, पुराने वाले मत लेना. और 5,000 रुपए दे तो बोलना जी महंगाई हो गई, 10,000 लगेंगे इस बार. पैसे दोनों पार्टियों से लेंगे लेकिन वोट. गोयात अशाच प्रकारचे विधान केले म्हूण वेंचणूक आयोगान दिल्लीचो आपाचो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवालाचेर FIR घालूंक सांगला. मात पर्रीकाराक शिटकावणी दिवन सोडलो. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकिक शिलकार. एक ब्रेक.